माना शिवोलच्या इगर्जवाड्या वयल्या तळयेची सामकीच वाड लागल्या। उदक घाण जाल्ल्यान ताचो पिवपा खातीर वापर जायना। कांय वर्सां आदीं थळावो लोक हे तळयेचें उदक पिवपा खातीर, कपडे धुवपा खातीर तशेंच शेतां आनी भाटां शिंपपा खातीर ह्या उदकाचो वापर जातालो। पूण आतां सगळ्याच लोकांच्या घरांनी नळ आयिल्ल्यान हे तळये कडेन लोकांचें दुर्लक्ष जालां। सरभोंवतणी झोपां वाडिल्ल्यान तळयेची सामकीच वाड लागल्या। लोक गणपती विसर्जना खातीर हे तळयेचो वापर करताले। हे तळयेची दुरुस्ती करून ती परतून वापरान हाडची अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात। आशिल्ली ही तळी आयज अत्यंत वायट परिस्थितीन हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात। अशें सांगतात जाणटे की देवी लयराईचे धोंड जे गांवचे जे लोक आसताले भक्तगण ते दर वर्सा हांगा न्हाण घेताले। शिवाय गांवचे लोक हांगाचें उदक पिवपाक वापरताले, कपडे धुवपाक ह्या उदकाचो वापर जातालो। इतकेंच न्हय तर ह्या तळयेचें उदक डायवर्ट करून गांवच्या शेतांकूय हांगाचे लोक दिताले। कालांतरान घराघरांत नळ आयले आनी लोकांनी ह्या तळये कडेन दुर्लक्ष केलें। लोकांनीच न्हय तर गांवच्या पंचायती पासून सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केलें आनी आयज तुम्ही पळोवंक शकतात की तळयेची अवस्था अत्यंत बिकट अशी जाल्ली आसा। हे आमची मान्य इगर्ज वाड्यार ही आमची तळी आसली। जेन्ना आमचो आवय बापूय आसलेली पळय तेन्ना ही आवय आनी आमी गवण्याक हाडून एकदां सारकी केलेली ही तळी। ती आतां आमचो वॉर्ड मेंबर हेजेर आनी आमचे सगळे जाण कोण आहा ते पळय मातशें लक्ष दिवचें हे तळयेचेर, कित्याक आतां हांगा झाडां वाडलेलीं आहा। तशीच तळी आमची ही शेताक उदीक वयताले, ती शेताक वचपाक आतां वाट ना, लोकांक हे शेतां रोवपाक मेळना। तशीच आमी थंय हेच तळयेचें उदीक आमी ते सायडीन हरणीन आमी उदीक घेताले आनी आमची शेतां उपताले आनी तशेंच रोंप्यांकूय आमी हे घेताले उदीक ते। तर आमचे जायते लोक हांगा हे आदल्या काळान आमचे आजी आजो आसतना तेन्ना हे उदीक आमी पियाताले।